पयलें वाचप इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. भिवंकूर ह्या काळजाक सांगा, धैर्य घेया, भियेनाकात. पळया, हांगा आसा तुमचो देव. सूड घेवंक तो येता, बारीकपण घेवंक तो येता, तुमकां सोडोवंक तो येता. तेन्ना कुरड्याचे दोळे उगडतले, बेऱ्याचे कान उक्ते जातले. तेन्ना मेरवा भाशेन तोंटे उडतले, मोन्याच्यो जिबो संतोषान गायतल्यो. कित्याक आरण्यांत झरी फुटतल्यो आनी सुके करडे भुंयत वळतले. लासतेली रेंव एक तळें जातली आनी तानेल्ले भुंयत उदकाच्यो झरी जातल्यो. जंय कोल्याची दोल आसली थंय लावे आनी चिवे उपजतले. देवाचें उतर हें. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगली दी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगली दी. सर्वेस्पर सदांच विश्वास पुरतो, अन्याय जाल्ल्यांक न्याय निजोण दिता तो. भुकेल्यांक तो ग्रास दिता, कैद्यांच्यो सांकल्यो तो तुटोवन उडयता. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगली दी. सर्वेस्पर खुड्यांचे दोळे उघडता, बागवाल्यांक नीट उभी करता. सर्वेस्पर परगव्यांक राखता, अनाथांक आनी विधवींक तोस सांबाळता. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगली दी. दुसरें वाचप जाकोबाच्या पत्रांतलें वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो, आमच्या महिमेवंत सोम्या जेजू क्रिस्त थंय तुमकां आसा तो भावार्थ मनशा थंय पक्षपात करूंक तुमकां सोडिना जावं. एक ग्रेस्त मनीस बरें वस्तूर न्हेसोवन बोटाक भांगाराची मुदी घालून तुमचे सभेंत प्रवेश जाता आनी सांगातास पिंजकार नेसलेलो एक दुर्बळय भितर सरता म्हूण चिंतया. जर नाजूक वस्तुरां नेसलेल्या मनशाक मर्याद दिवन हांगा ये, मानाची बसका घे म्हणून तुमी म्हणशात, आनी दुर्बळ्याक तूं थंय उबो राव, वा हांव पांय दवरतां ते मणये लागीं धर्नीर बस म्हणून सांगशात, तर तुमी तुमचेच मोदें तर करतात म्हूण जालें न्ही. अशें सूख तत्वां प्रमाणे तुमी फायसाल दिल्ले बरी जाता न्ही. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आयका. ह्या संवसारांत दुर्बळीं आसात, तांकां भावार्थांत ग्रेस्त जावंक आनी आपलो मोग करतल्यांक बासयल्ल्या त्या राज्याची दायजां जावंक देवान विंचून काडल्यात न्ही. देवाचें उतर हें. मार्का प्रमाणे सुवार्ता. जेजू आतां तीर आनी सिदोन वेच्या वाटेन मुखार सरून डेकापोलीस म्हणजे 10 शहरां गांवांतल्यान उतरून गलिलेया सरोवराच्या तडीक येवन पावलो. हांगा लोकान एक बेऱ्या मनशाक ताचे सशीन हाडलो आनी ताचे वयर ताणें हात दवरी जाय म्हणून तांणी मागलें. जम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन जेजून ताच्या कानांनी आपली बोटां घाली आनी आपली तिंपी काण ताच्या जिबेक लायली. उपरांत सर्गाक दिश्ट लावन
तो सुस्कारलो आणि म्हणालो, एफाता, म्हणजे उक्ते जा. तक्षणच ताचे कान उगडले आणि ताचे जिबेचो बांध सुटलो आणि तो सारको उलोवंक लागलो. ही संगत कोणाकच सांगिनाये म्हणून जेजून थंय आसलेल्यांक तकीद दिली. पूण जितले चड सांगिनाये म्हणून तो फरमायतालो तितले चड ती गाजयत गेली आणि आयकल्ली सर विजमीत जावन म्हणटाली, हाणें सगळें बरें केलें. बेऱ्यांनी सयत आयकाशें आनी मोन्यांनी सयत उलयशें केलें. देवाचें उतर हें